main issue the procurement of the land for the archaeology department. Okay, policy of the procurement in Sharam हांगासर आमचे archaeology तेका रस्तो नाशिल्लो ती procurement केल्ली आसा. Second is the ex post facto for the expenditure sanction which is 75,000 for COVID purpose केल्ली. Ex post facto approval for the extension of the services of Dr. Savio Rodriguez, Professor and Head of the Department of the Microbiology. Approval for the extension of the services of the Gajanan Mahale, Assistant Director in Tourism. Proposal 6 for the ex post facto for the revised land allotment policy of the electronic manufacturing cluster 2A, Pednam Taluka. तेतुले आमी तेका तेजे रेट रिवाइज केल्ले आसा नवीन लोकांक अट्रॅक्ट करपा खातीर इन इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चर सिटी तेका पोस्ट ऑलरेडी RFQ बीन फ्लोट केलो तेजो. There is an amendment in the business of the Government of Goa in Allocation Amendment Rule 1995 for adding the subject of the NRI under the Home Department. Approval of the sanction strength of the revised post for the Transport Department sanction strength दिल्ली आसा. Appointment of the one junior stenographer, two laboratory assistant and one LDC on contract basis in Goa Engineering College. Shortage ashile. Creation of the one post each in the instructor of the physical education and upper division clerk in the Government Polytechnic Bicholi. Ex post facto approval for the extension of the AMC extension for the GBBN connectivity under the for the Government Department and Corporation extension dilla sir. Appointment of the consultancy services for the preparing of the action plan and DPR proposed for the sanction. It is an it is revamped distribution sector. REC power. Development of the green space near the government quarters Haltino Panji smart city चे एक cabinet approval दिला त्यांचे. It is an ex post facto approval for the medical equipment under COVID-19 purchase केली approximately 2 crores something तेका approval दिले आसा. It is the extension of the services for the Durga Prasad Nauti, Director of the Planning. So महिन्याचा extension दिला तेका. There is an approval of the MECL for the techno commercial offer for the assessment of the mineral acres for the mineral acres for the phase 1 state of the for the auction. MECL आम्ही त्यांका हे जो करपा जाय आशिल्ले पयने. There is an डायरेक्टर DMG च्या अंतर्गत MECL काही पेमेंट्स करपा जाय आसले 8 ब्लॉक सुमार आम्ही ऑक्शन्स करता ताची डिटेल्स अपलोड करपा लायता. Not coal block, mining block. In Goa. आम्ही का DMG करतले म्हणजे in Goaत करतले न्ही रे. MECL, it is in the Government of India ची PSU. No, exploration करून खंयचे करपाचे ते फायनलाइज करता आणि ताज्या उपरांत ऑक्शन जे आसा पळय न्ही हे स्टेट बँक ऑफ इंडिया हांच्या अंतर्गत करतले. इट इज नॉट फायनलाइज खंयचे ते पयलीं फायनलाइज करून ऑक्शन करपाचें काम हे करतले. रायट, दे हॅव स्टार्टेड द वर्क. रायट. तांकां फायनलाइज करून तेची थोडीशी फीस पेमेंट आनी हे ते करपाची आशिल्ली ती आमी DMGतल्यान करता. इट इज ऑलमोस्ट फायनलाइज. ह्या म्हयन्यान कदाचित आमी 15 डिसेंबराच्या पयलीं ऑक्शन करप प्रोसिजर कंप्लीट जातलो. हय, ऑल 8 ब्लॉक्स 6 to 8 ब्लॉक्स आसा फायनलाइज. ऑक्शन थ्रू कॉर्पोरेशन बट ऑक्शन करपा खातीर SBI जे आहा पळय न्ही तांकां ऑन बोर्ड घेतले. PWD ची एक थोडीशी एका वर्क एडवायजरी बोर्ड सिंगल टेंडर आशिल्ले ताका हे दिल्लें आसा. स्मार्ट सिटीचे एकूच काम आशिल्लें ते घेतला. There is an approval of the amendment of the Dr. Amit Maidev. Amit Maidev is an endoscopic surgeon and gastroenterology, the professor and head of the gastroenterology department in the Goa Medical College on contract basis. तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर त्यांची अपॉइंटमेंट केल्ली आसा. दुसरो एक महत्वाचो विशय आजच्या कॅबिनेटान डिस्कशन जालो 2% रेट ऑफ इंटरेस्टान फाटली जी गव्हर्मेंट हाजी स्कीम जी खूब किचकट स्कीम आशिल्ली
जी किचकट स्कीम म्हणजे गव्हर्मेंटा कडेन 2-2 एक वर्स तांचे डिडक्ट केल्ले हे उरतालो, परत गव्हर्मेंटाक डबल रेटीन ते बँकेक पे करचे पडटाले. ताजी स्कीम कंप्लिटली सुटसुटीत केल्या. आमी बँक एम्पॅनल्ड केल्या आनी तांच्यांनी डायरेक्टली बँकेक इन्स्टॉलमेंट पे करप आनी 2% हो ते पे करतले. उरलेलो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आसा पळय न्ही हो गव्हर्मेंट पे करतले. म्हणजे बँक डायरेक्टली रेज द बिल ऑफ इंटरेस्ट टू द गव्हर्मेंट, जेणे करून गव्हर्मेंट तांचो उरलेलो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आहा पळय दितले. 1400 अश्यो केसीस आशिल्ल्यो. 45 केसीस ह्यो तांकां सँक्शन जावपाच्या वाटेर आशिल्ल्यो. ह्या सगळ्या जाणांक ह्या आतां नवीन एक्झिस्टींग आशिल्ल्या तितक्या जाणांक ह्या स्किमीचो फायदो मेळटलो. आनी नवीन जांकां स्कीम घेवपाक जाय, ईडीसीन आमच्या स्कीम रिवायज केल्ली आहा विथ द 2% रेट ऑफ इंटरेस्टान. तांकां ईडीसींतल्यान सगळे जे नवीन कोण गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज हे लोन घेवपाक सोदता तांकां ईडीसींतल्यान लोन दिले वयतले. एक्झिस्टींग आसा तांकां एम्पॅनल्ड बँकेंतल्यान ऑलमोस्ट तेंच्यो सगळ्यो बँको ज्यो आसा ह्यो आमच्या बरोबर एम्पॅनल्ड जायत आसा. जेणे करून पयलीं प्रत्येक अकाउंट डिपार्टमेंटाक हो सगळो खूब किचकट प्रोसेस आशिल्लो. तांचे एक वर्स पयलीं इन्स्टॉलमेंट डिडक्ट करून गव्हर्मेंटा कडेन मागीर पे करप, अशा पद्दतीन एक खूब व्हडलो घोळ सगळो म्हणटा तसो, आनी गव्हर्मेंटाक हें चड बर्डन पडटालें. आतां स्कीम सुटसुटीत आनी क्लियर. आयच्या हितूर फक्त थोडीशी फायन ट्युनिंग करपा खातीर ती स्कीम उरल्या, बट ताच्या उपरांत ती स्कीम जी आसा ही रोखडीच कदाचित फुडल्या 4-5 दिसांच्या भितर विदीन शॉर्ट स्पॅन तिजो सर्क्युलर जो आसा हो दिलो वयतलो. हाऊस बिल्डिंग लोन्स एडवान्स. रायट. Streamlining it, completely streamlining it, reintroducing it for the existing also and for the new ones also. Existing 1400 आशिल्ले with 45 new applications, आणि नवीन कोणाक आहा ताका ईडीसी कडेन नवीन स्कीम जातात.